नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। प्रुडंटाचे सर्वेन गोयकारांनी काँग्रेसीचे कामगिरीचेर उक्तायली तिडक, अपक्षांचे कामगिरीची केली तोखणाय। वादग्रस्त मुद्दे सोडोवपाक मात सरकार अपेशी, गोयकारांचे स्पष्ट मत। मायनिंगातले ट्रक, मशीन, बार्जवाल्यांचे सगळे रीण सरकार माथ्यार घेवचो ना, जमना जाल्यार ट्रक, बार्जी, मशीना विकात। मुख्यमंत्र्याचो मायनिंगातले लोकांक सल्लो। हळणपेडणे लायटीच्या शॉकान 2 गवे मेले। लायटीची लायव्ह वायर सोडून मुद्दाम मारले गव्यांक। गावच्या लोकांचो आसुये हात, आसुये रॅकेट, राना अधिकाऱ्यांक दुबाव। रामसेनेक गोंयान येवंक घाल्ली बंदी फाटी घेवची, सेनेचो उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक अर्ज। सेनेची बाजू आयकून घेतिल्ली ना, आदेश मूलभूत अधिकारा आड, रामसेनेचो आर्ग्युमेंट। जीसीएचे व्यवस्थापकी समितीन अध्यक्ष बाळूचे सगळे अधिकार काढले। शेखर साळकर प्रभारी अध्यक्ष। जीसीएन बीसीसीआय कळयलो थाराव, बाळूक निखळावपाची तयारी। आणि चलयांच्या 41व्या राष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तीच्या 6व्या फेरये उपरांत आंतरराष्ट्रीय मास्टर निशा मोहतो आणि वुमन ग्रँड मास्टर एस विजयालक्ष्मी पहिल्या सुवातेर। खबरो विस्तारान। गोयकार मनोहर पर्रीकाराचे सरकाराक सरासरी रेटिंग कशें दिता ते आमी तुमकां मंगळारा सांगिल्ले। गोयकारांक आपल्या मुख्यमंत्र्याचे काम आवडटा, मात ताचे कॅबिनेट साप बाबत दिसता हेवूय आमी पळयले। आता पळयात विरोधी पक्ष, अपक्ष आमदार आणि महत्वाच्या वादग्रस्त विशयावेली सरकाराची भूमिका गोयकारांक कशी दिसता ती। सगळ्यात पयली पळोवया विरोधी पक्ष काँग्रेसीची कामगिरी। गोंयकारांक जशी आपल्या कॅबिनेट मंत्र्याची कामगिरी बाबत दिसता, ताचे परस चड बाबत काँग्रेसीची कामगिरी दिसता। हो पळयात सर्वेचो निकाल। 83% लोकांक विरोधकांची कामगिरी साप्प बाबत दिसता। 15% लोकांक ती सुमार दिसता, जाल्यार फकत 2% लोक ती बरी म्हणटात। हाचो अर्थ लोकांक विरोधी पक्ष नाका असो न्हय, लोक फकत काँग्रेसीचे विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरीचेर बेजारल्यात। तांकां सक्षम विरोधी पक्ष जाय आणि जे आमदार ही भूमिका वठयतात तांची तांणी तोखणाय केल्या। पळयात अपक्ष आमदारांची कामगिरी। 50% लोकांक विरोधी पक्षाची कामगिरी खूप आवडल्या। 35% लोकांक ती सरासरी दिसता, जाल्यार फकत 15% लोकांक ती बाबत दिसता। हाचोच अर्थ 83% लोक काँग्रेसीची कामगिरी वायट म्हणटात, जाल्यार तितलेच 85% लोक अपक्ष आमदारांची कामगिरी वाखाणटात। हाचे श्रेय वता ते विजय सरदेसाय, नरेश सावळ आणि रोहर खावट्याक। आता सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न म्हळ्यार प्रादेशीक आराखडो, कसिनो, मायनिंग आणि मुळाव्या शिक्षणाच्या माध्यमासारखे वादग्रस्त विषय सोडप। हे विषय पर्रीकारान कितले बरे तरेन हाताळ्यात ते पळोवया। 63% लोकांक दिसता की हे सरकार वादग्रस्त विषय तडीक लावपाक अपेशी थारला। 27% लोक सरासरी रेटिंग दितात, जाल्यार फकत 10% लोक बरे रितीन सरकारान वादग्रस्त विषय हाताळ्ळे अशें म्हणटात। सरकाराचे 2.5 वर्सांचे कामगिरीचेर हे गोंयकारांचे मत। आता पळोवया स्वता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक आपले 2.5 वर्साचे कामगिरी विशीं कितें दिसता तें। म्हाका कॉन्ट्री एअरपोर्टाचेरूच विचारतालो, वॉट इज युअर बिगेस्ट अचिवमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन विच हॅड टोटली कॉलेप्स्ड when we took over the power. Today is slowly but surely limping back to the normalcy. And आमकां guarantee आसा much before, maybe another 6 months, you should have a motivated and active administration. In spite of ban of 2 years and no income forthcoming, the state keeps all financial promises and economic promises to the people of the state. Bureau Report, Prudent. सरकार मायनिंगातले ट्रक, मशीन, बार्जवाल्यांचे सगळे रीण आपल्या माथ्यार घेवचो ना। बोट दिता म्हूण हात खाय नाकात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। 35% रीण सरकार भरता, उरिल्ले फारीक करूंक जमना जाल्यार ट्रक, मशीना, बार्जी विकात म्हणूनय ताणें सल्लो दिलो। फॉरेस्ट भोंवडेर वचून आयले उपरांत पयलेच फावट मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। मायनिंग रीण आधार येवजणेचेर फुडले सप्तकांत बँका बरोबर बसका जातली। म्हयनो सोंपता म्हणल्यार मायनिंग धोरण जातले। मुख्यमंत्र्यांचे कामगिरीचो नियाळ घेवंक सुरू केला म्हणूनय तो उलयला। बातमी आयली की रिझर्व्ह बँकेन हें भायर उडयलां बी म्हणून अत्यंत चुकीची बातमी आसा।
Reserve Bank is nowhere concerned in this scheme. That means OTS is not required to be approved by Reserve Bank. त्यामुळे आता आम्ही फुडल्या आठवड्याक बँकांची मिटींग घेऊन तांकां सांगला की तुमची OTS स्कीम तुमच्या पावरीन. बार्जीच्या केसींनी तांचे बंगले बिंगले असे एसेट्स आहा. बट वी हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर that state government will not, now underline करता, will not allow coercive measures. जांकां पळय जमना तांच्यान तो ट्रक किंवा कितें मशीन आहा पळय किंवा बार्ज ती विकची आनी 65% भरचे. सगळे कितें 100% स्टेट गव्हर्मेंट दिवंक शकना. मेकिंग इट व्हेरी क्लियर दॅट डोंट बोट दिले म्हणून हात गिळपाचो प्रयत्न करूं नाका. दीस इज वॉट वी कॅन गिव. वी वील नॉट बज एनीथींग. इफ एनीवन कॅनॉट सेटल विथीन, let him not apply. He can go through his normal channel, whatever settlement he wants to do with the bank. अजून पर्यंत पूर्ण देशान अशा प्रकारची स्कीम खंय काडल्या ती म्हाका दाखोवची. सरकारान जे कितें करपाचें ते ठामपणे विचार करून केला. तातूंत बदल जावचो ना. 20 तारीख हांवें सांगला मायनिंग पॉलिसी येतली. परत 20 म्हणजे देर हॅज टू बी 2 weeks here and there. Nationalized bank 569 is total exposure, of which 275 is barge, trucks is 272, machinery is 22. And आम्ही ती 250 कोटीचे प्रोविजन दवरला. दॅट इज बिकॉज वी इन्क्लूड 184 crores ऑफ हे ताजे धरले जाल्यार ते 60 कोटी येता. 260 जाले आनी बाकी सोसायटी बी धरले जाल्यार 15 कोटी येता. 275 कोटी. आम्ही 250 कोटीचे प्रोविजन एडिशनल दवरला. तांच्यांनी फक्त एनवायरमेंट क्लियरन्सीस सस्पेंड दवरल्या. सस्पेंड दवरपाचें कारण आमी मायनिंग ऑपरेशन स्टॉल केल्लें. खरें कारण पॉलिटिकल कारण. त्यामुळे सस्पेंड कित्याक केलें हाजें व्हडलेंशें हें दिवन ना. तांच्यांनी आपलें जस्टिफिकेशन दिवपाचें. दे कॅन ओपन द हे. पण वायल गिवींग लिजीस वी वील हॅव सर्टन कंडिशन्स. त्या पॉलिसींच्यो येतल्यो. ते शक्यतो दसऱ्या पयलीं नवरात्रींनी बी केन्ना तरी तुमकां कॉपी दिता. 2 वर्सां जातकच तुमकां तारखो सांगल्या मरे. चालू केलो रिव्ह्यू. पण तुमच्या तकलेन आसा तसो रिव्ह्यू जातलो अशें न्हय ते. काश्मीराक भोंवडेर गेल्ले कितलेशेच गोंयकार थंय हुंवारान आडकल्यात. आपाचो उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार डॉक्टर दत्ताराम देसाय, कला आनी संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकार, पणजे महापालिकेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसा सयत कितलेशेच गोंयकार काश्मीरान आडकून पडल्यात. गोंयकारांक परत हाडपाक सध्या यत्न चल्ल्यात. गोंयकार सुरक्षीत आसात म्हूण श्रीनगरच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण समजता. पावसाच्या दिसांनी काश्मीराक गेल्ले बरेच गोंयकार त्रासांत पडल्यात. त्रासांत पडिल्ल्या ह्या लोकां मदीं सावयवेरेंचे दोतोर दत्ताराम देसायचो आस्पाव आसा. फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेंत आपाचे उमेदवार आशिल्ले दोतोर देसाय फाटल्या सप्तकांत काश्मीराक गेल्ले. पणजे नगरपालिकेचे आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स फाटले बरेच दीस गोंयाभायर आशिल्ले. ते सध्या काश्मीराक अडकून पडल्यात. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक प्रसाद लोलयेकार बायल, भुरगीं आनी हेर सोयऱ्यां सयत श्रीनगरांत अडकून पडल्यात. म्हापशें वाठारांतले बॉस्को डिसोजा आनी ताची घरकान्न टेरेजा डिसोजाय काश्मीरांत अडकून पडल्यात. ते भायर म्हापशेचो नगराध्यक्ष संदीप फळारीचो भाव हर्ष फळारी आनी ताची फामिलूय पेहलगामांत आसा. विमान येरादारी सुरू जातकीरूच हे सगळे गोंयकार परत येवंक शकतले. आमचे ऑफिसर ते अडकले सगळे. संजीत रॉड्रिग्स आसा, प्रसाद आसा. गोंय सरकाराची काश्मीराक मदत जातली. फुडल्या बुधवारचे जे कॅबिनेट आसतले तातूंत भितर विशय करून आमी करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. यो एक विराम.